धन्यवाद रजगोपी माताजी आणि त्यांनी प्रभू त्यांनी हे फाउंडर्स हे ग्रुपाचे आणि तांगेल प्रोत्साहन त्या एक टीम जावन आम्ही कसं की वीकली प्रोग्राम्स करता आसत आणि मुखार सुनी विंगड विंगड प्रोग्राम्स करचे मनान तसं देवान कशी चलोसून दिलेली तशी आम्ही चांग रुपारी प्रयत्न करतली तशींची वेणी माधव प्रभून सुंदर भजन म्हणलें तांगेल फुल फॅमिली आसा थंय ज्योतिकिनी माताजी गोपाल हरी प्रभू त्यांनी एक बॅकबोन जावन केदने हे प्रोग्राम्स सपोर्ट करता आसत एवरी वीक आम्ही ते सुंदर पोस्टर पळोवचे प्रोग्रामा डिटेल्स आवडते ज्योतिकिनी माताजी एवरी टाइम त्या कोर न्हू ते चंद पिक्चर्स आवट पेटयता आमकां तशींची बॅकग्राउंड सपोर्टान तू राधाकुंड प्रभू धर्मराज प्रभू आणि तांगे फॅमिली विजय गोविंद प्रभू आणि फॅमिली त्यांनी केदने सपोर्ट करता आसत सो आयचे हे प्रोग्रामान तू पुरा जनाक स्वागत आसा स्पेशली पुरा मालगड जनाक पुरा जना स्वागत आसा तुमगेले परमिशन घेवन तुम प्रणाम करून आयचे सेशन स्टार्ट करचे प्रयत्न करता स्टार्टिंगार आम्ही प्रार्थन मोरनु हे सेशन स्टार्ट करूया ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे रजगोपी माताजीन सांगल्या म्हणजे कम्प्लिटली आम्ही रामायणा वैरी हे सिरीज करता आसत कंटिन्युअसली आणि रामायण म्हळ्यार फुल रिलेशनशिप्सा वैरीची आणि ते एक पात्र असं रामायणान तू देवान ते दाखवून दिलेलें आसा तांगेली एक विशेषता आणि तांगेल्यान तो आमी कसन एक शिकी येता म्हणून सो हे रामायण ते व्हड महाकाव्य आसा आता आम्ही 10 तारीख एक्चुअली सीता नवमी येता आसता ती सो सीतादेवी जन्मोत्सव सो त्या प्रकार आम्ही नेक्स्ट 2 सेशनान तू तिगेल विषय आम्ही देवील विषय कसं थोडे पुणी एक स्तुती करूया आणि तिगेल आशीर्वाद मागून घेऊया सीतादेवी कितले व्हड एक महान पात्र म्हणून वाल्मिकी महर्षीनं सांगितलं असं की रामायण म्हळ्यार एक्चुअली सीताली काणी सीताया चरितम महत् म्हणून सीताली काणी ही रामायण म्हणून आणि तिगेले भक्ती ती स्पेशली केन्ना रामा दोकून ती विरह जाता लंकांत असता तांतू मस्त सकळ आमी कळता की ती कितले महान व्यक्तित्व सीता देवीला असं म्हणून कितले वर्ड्स कितले एक कसं एक सांगल्यार वय ते पूर जायना सीता देवी खातीर पूण तशी वाल्मिकी महर्षीन सांगचे आसा सो हे आणि नेक्स्ट सेशन आमी थोडे एक सीता देवी लिले विषय आमी डिस्कस करचे प्रयत्न करूया सो हे करचे पयलीं फुडें रामाक सीताक आनी हनुमंता प्रार्थना करून हे सेशन मुखार व्हरया रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतेः नमः मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतात् वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये नेक्स्ट एक 40 मिनिट्स आम्ही प्रार्थना करूया की हे चांग एक लीला आम्ही आयकलेली मात्रांची आमगेली भक्ती मुखार सुन येवो आणि आमके कसं एक देवाला आशीर्वाद आणि दय प्राप्त जावचो नेक्स्ट एक 45 मिनिट्स आम्ही हे एज अ मेडिटेशन सीता देवी वैरी आणि तिगेले असीम जावन म्हळ्यार अनलिमिटेड जावन आशिल्ली तिगेली ते दय प्राप्त जावं तशी ती पात्र आसा रामालो तूं त्या रामायणान तूं ती लिलेंत भाग घेतिल्लो आसा आमी तिगेले मागून घेवया सो ती सीता देवीले जन्माचे एक व्हड एक लील आसा म्हळ्यार साधारण न्हय ते जाल्ले जन्म ती भूमी देवीची आणि भूमी देवी
भुमीन दखून भायर आयिल्ली म्हूण सांगिल्लें आसा. जनक महाराजान मस्त प्रकाराचे कश्ट काडलेले आसा की ताका एक चेडूं प्राप्त जावपाक मस्त नमुने तपस्या, मस्त नमुने कसन कसन म्हणटात पळय व्रत हें पुरो दवरून तरी ती सीता देवी आयिल्ली आसा. आमी हे रामायणांत पळोवं येता की सीता लावच बापूसू आनी रामा लावच बापूसू दशरथ तांणी पुरा जनान मस्त सकट तपस्या करून मस्त सकट व्रत करून तरी जाल्लें चेडूं म्हूण सांगिल्लें आसा. दोन्ही दशरथ महाराज आणि जनक महाराजान मस्त कष्ट पाविल्ले आसा, मस्त प्रार्थना केलेलो आसा देवाक आणि त्या प्रकार तांणी ते मागून घेतले प्रकार राम आणि सीता तांगेल परिवारांत तांणी जन्मांत आयिल्लीं म्हूण सांगिल्लें आसा. आता मी पळोवं येता की जनक महाराज एक ते गद्दो कसूचे स्टार्ट करचे म्हूण सांगिल्लें. म्हळ्यार त्या एरियाचे राय जावन आशिल्ले निमित्त त्या स्थळांतू ते सुरे कसन ते एक एक्शन करचें, सुरेत एक प्रारंभ करचे आसता ते जनक महाराजान केलेलें. कशें आमी पळोवं येता की एक एक रथ यात्रा म्हळ्यार तो राय येवन कशें की रथ हा सुरे एक येता क्लिनिंग करता आनी एक इनॉग्रेशन करता त्या इव्हेंटाचें. आमी मस्त सकट पळोवं येता की कसन एक व्हड इव्हेंट जाता आनी खंयचे कंट्रीचो प्रायम मिनिस्टर की प्रेसिडेंट की येवन ते सुरेज कसन की ते प्रारंभ करचे आशिल्लें कार्य ते करता. तशींची तांगेल प्रजान तांगेले ऑर्गनायज केलेले लेक्कारी ते सेरेमनी खातीर जनक महाराज तांणी आपयता की तुमी हे शुभ कार्याचे प्रारंभ तुमी करपा म्हणून. मग ते प्रारंभ करताना जनक महाराजाक कशें की भुमींत कशें की घट्टी असल्या म्हणके दिसता. म्हळ्यार माती म्हळ्यार सॉफ्ट आसता, मोवाळ आसता, जाल्यार कशें की घट्टी आसता तोकू म्हूण दिसता की. आनी ते तोकू पळयल्यार भितर एक डब्ब आसता, बॉक्स आसता म्हूण सांगिल्लें आसता. आनी त्या बॉक्सा दखून पळयल्यार भारी एक सान चंद चेडूं, दिव्य जावन आशिल्लें चेडूं सीता देवी थंय तांतू दखून तांकां दिसता आनी तांगेल्या हातांत तांणी घेवन भारी खुशेरी येता ती म्हूण सांगिल्लें अशें. अशी जन्म सीता देवी. सीता देवी की जय. सो ह्या प्रकारार आमी पळोवं येता की सीता देवी भारी एक अद्भुत अद्भुत चंद्ररुपारी हे आमगेले पृथ्वेरी तिने तिगेले लीला अवतार दाखोवन दिलेलो आसा जनक महाराजा घडकडे येवन आनी मुखारसून वचून तिगे इतले सकट चांग चांग गुण आसता सान पाळयेर दखुनूच पुरा जनाक मिथिला नगरी पुरा जनाक भारी खुशी सीता देवी गुण तिका पळोवन म्हूण सांगिल्लें आसा. आनी ती एक शत्राणी ना कसन कसन शिकचे आसता ते पुरा ती सान प्रायरी शिकून सोडता म्हूण सांगिल्लें आसा. कितले की सकट स्किल्स आनी मस्त सकट एक राज परिवारांत जावन आशिल्ली कन्याक कसन कसन कोळचे आसता ते पुरा ती भारी चंद्ररुपारी शिकून काडता आनी तिगेल शक्तीन तूं तिगेल विद्वंता तिगेल गुण पुरा जनाक मिथिला नगरीचे एक भारी खुशी जाता की सीता देवी तसले कन्या तांगेले प्रजा मध्येन तूं तांगेल ते राज्यान तूं जन्मांत आयिल्ली म्हणून आनी जनक महाराजाक भारी खुशी आसता म्हूण सांगिल्लें आसा. टायम येता येता जनक महाराजाक दिसता की आतां सीता देवी लग्न करता म्हूण आनी त्या टायमार अशें व्हड व्हड राज परिवारांत तूं स्वयंवर करचें आशिल्लें म्हूण ते एक प्रथा आशिल्ली. आनी स्वयंवर करची म्हळ्यार ते प्रथा अशी आशिल्ली की एक पंथा बापूस आनी धुव ಒಟ್ಟು ಮೇಲ್ನೂಚಿ ತನ್ನಿ ತಂಗೆಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ इंतूची डिस्कस करता आशिल्ली ती कोणाल ಒಟ್ಟು वर्डीक करता म्हूण आनी त्या प्रकाराची तांणी स्वयंवरा कॉन्टेस्ट दवरता आशिल्ली म्हळ्यार ती स्पर्धा. म्हळ्यार सुरेखा एक मन दवरून न्हू ते स्पर्धाचे कंडिशन्स म्हणटात पळय ते कशी ते स्वयंवरान तूं विजय प्राप्त जावचें ते स्पर्धाचे कंडिशन्स अशी दवरता आशिल्ली ती की तांगेल मनांत कोण आसा तो कोणाल ಒಟ್ಟು वर्डीक जावका त्या प्रकारे जाता आशिल्लें म्हूण सांगिल्लें आसा. म्हळ्यार आतां आमी पळयत महाभारतांत द्रौपदीले स्वयंवराचे कंडिशन्स अशें आशिल्लें की तें रिफ्लेक्शनां पळोवन ते एक्झॅक्ट स्पॉटार मारता दोळ्याकची ते मासोळीचे म्हळ्यार खंडीत गोत आशिल्ली त्या टायमार अर्जुन सोड आनी कोणाक करूं जायना म्हूण. सो त्या प्रकार एक प्रकार म्हणटात पळय फिक्स्ड मॅच म्हणटात पळय सुरेखाची तांणी ते मना व्हरून की कोणाक हें बामूण कोण हाडका कोणा ते स्वयंवर विजय जावका त्या प्रकार तांणी ते स्वयंवराची स्पर्धा दवरता आशिल्ली ती म्हूण तशी सांगिल्लें आसता. जाल्यार वय हें जगत कसं एक प्लॅनिंग लेक्कारी जाता म्हूण ते खंडीत ना जाल्यार अशी स्वयंवरा विशीं सांगिल्लें आसा. आनी मुखारी स्वयंवराचे खातीर स्पर्धा कसन दवरचें म्हणटाना जनक महाराजान
महाराजाले ते ईश्वरा शिवालेच बाण आशिल्लो, धनुश बाण शिवालो तो भारी कश्ट आशिल्लो तो उखोळच्याक कोणाक हँडल करच्याक जायनाशिल्लें तें उखोळच्याक कितले की जन जावंक आशिल्लें ताका आमी पळयल्यार तें आतां राजस्थानांनी गेल्यार ते उदयपुरान म्युझियमान तांणी अशें आसता की हे महाराणा प्रतापाल तलवार आशिल्लें म्हणून इतलो व्हड म्हळ्यार तो योद्धाक इतलो व्हड आसतलो की ते तलवार ताका उखळूं येता आशिल्लें म्हणून तशींच हें शिवधनुश म्हळ्यार ते शिवाल महान जावन आशिल्लो तो शिवाल तागेलें तें लक्षण म्हणून इतलें व्हड धनुश इतलें कोणाक उखळूं जायना तसलें तें एक शिवधनुश जनक महाराजालें आशिल्लें आनी त्या प्रकार त्या शिवधनुशाक कशी कोण उखळटलें म्हूण ते स्वयंवरा दवरलेलें मुखारसून पळयलें त्या रामान कांय नातलां म्हणचे उखळलेलें आसा म्हळ्यार कांय कश्ट जायना आनी तेन्नाची ते स्वयंवरान तूं रामालें आनी सीतेलें मुखारसून वता म्हूण सांगिल्लें आसा ते वरमाला ते स्वयंवराचे कंडिशन जाल्या कारी ते वरमाला रामाक सीता घालता आनी तांणी अयोध्या येता ती म्हूण सांगिल्लें आसा सो एक प्रकारार पळोवं येता की दोग जनालें सीतालें आनी रामालें आवस बापूसून तांगेले मनान तूं कसं एक स्वप्न आशिल्लें की हांगेल दोग जनाले एक वार्डीक जावकार असल तांगेल चेडूवाल एक चांग रुपार वार्डीक जावका ते सत्य जावन दिसता म्हूण सांगिल्लें आसा सो एक व्हड विशय हे रामायणाचो तांगेलें सीताल आनी रामालें वार्डीक जावन तांणी अयोध्या येता ती म्हूण सांगिल्लें आसा आनी मुखारसून रामायणान तूं एक व्हड एक कोणीय मना वर नातिलें और कोणीय लेख नातिलें एक वस्तू जाता की कैकई मंथरालें तिगेल तीन सांगिल्लें म्हणके आयकून ती मुखारसून वता की रामाक एक प्रकार वनवासा पेटोवपाक की भरताक राय कोरका म्हूण तें एक जाता तांतू आमी एक पळोवं येता म्हळ्यार कशें की एक कैकई मात्तें तूं मंथरेन कशें की घालन सोडलेलें एक म्हळ्यार अशी जावका तशें जाल्यार तुगेलो वक्त सम न्ही म्हूण म्हळ्यार हांतू एक पळोवच तशें आसा की आमकां एक पंत आमगेल मनांत आसता की अशी जावका आमगेल मनांत एक स्ट्रॉंग इच्छेत म्हणटात पळय अशी एक जावका आमगेल जिवनांत म्हूण ताजे निमित्त एक पंत कसं जाता आमी ताची मागशी ताचे विशय लेखून तें जावका आमगेल जिवनांत म्हूण तें लेखिल्ले निमित्त विंगड ಸ್ವಲ್ಪ वस्तू कसं इंपॉर्टंट आसच्या पुरो ताका आमी डिसेन्सिटायज जातात और आमगेल तें मन आवच्चें ना कैकई पळयल्यार ती भारी चांग आशिल्ली तिका राम म्हळ्यार इतली प्रीत आशिल्लो जाल्यार तिगेल मनांत कशें की ते इच्छा येयलें मंथरेल प्रमाण ताजे निमित्त तिकाय गोत नाशिल्लें मुखारसून तिगेल ते इच्छा निमित्त रामाक लक्ष्मणाक सीताक वनवास जातले दशरथाक इतलें दुःख जावन तागेलें निधन जातलें आनी अशी पुरा जातलें म्हूण तिगेल मनां नाशिल्लें तीन लेखिल्लें की एक कशें की एक तिगेल एक मन आशिल्लें तें जातलें ಸ್ವಲ್ಪ प्रॉब्लेम जातलें दशरथाक दुःख जावचें पुरो थोडें जाल्यार आनी रामाक थोडें दुःख जावचें पुरो जाल्यार थिंग म्हणजे ते सेटल जातलें म्हूण तिगेल मन आशिल्लें कसं तिकाय मना गोत नाशिल्लें की अशी पुरो व्हड विशय मुखारसून जातलो म्हूण सो त्या प्रकारान आमी पळोवं येता एक पंत आमगेलें मनांत कशें की एक इच्छा आसता आनी आमी ताजे विशय चिंतन करता ती विंगड पुरा कशें ताजे निमित्त जावचें पुरो तें आमकां मना वचचें ना तें एक आमी एक दृश्टांत रामायणांत पळयता कशें जाल्लें म्हूण आतां ह्या समयार वनवासा वचचें आसतना सीता देवी रामा सांगता काय की हांव तुगेलो ओटो येता म्हूण वनवासाक तेन्ना ते जाल्लें अशी की सकाळीं फुडें दशरथान आपयलें रामाक तेन्ना राम खुशेरी म्हळ्यार आतां तागेलें राज्याभिशेक आनी जावचें आशिल्लें तें पुरा न्यूज आशिल्लें सो हांव खुशेर दशरथा मेळचें वता आनी थंय वतरी ते कैकेयी सांगिल्ले प्रमाण पुरा दशरथानी सांगता की अशें जालना कशें करचें 14 वर्स वनवासाचें तें कंडिशन आसता आनी तें आयकून जातरी राम वापास सीतेक भेटचें येता म्हूण सांगिल्लें आसा अशें न्ही की राम भारी विचलीत जावन आशिल्लो रामाल त्या चरित्रा प्रमाण तो शांत आशिल्लो जाल्यार तागे तोंडार आशिल्लें तें लक्षण पळयल्यार सीताक कळटा की कशें की एक सम ना म्हूण खंडीत भायल्यान पळयल्यार राम एकदम शांत आसता तशें कसं कोपून ना और कसं एक म्हणटात पळय कसं जाल्ला बा दुःख तशें कसं एक्सप्रेशन ना रामान जाल्यार सीतेक कळटा की कशें की रॉंग आसा म्हूण ते आमगेल घर परिवारांत अशी जाता की आमी कोणाले क्लोज आसता ती तांकां आमकां थोडे वेळ कशें सम नातल्यार
तांकां आमगेलें म्हणटात पळय हाव भाव की तोंड पळोवनू कळटा की कसं की एक रॉंग आसा म्हूण. त्यातून आतां कशें सांगचें, राम शांत रीते तागेले चरित्रा प्रमाणारी कांय कोप्पनासी, कसं एक एक्सायटेड जायनासी म्हणटात पळय, द्वेशा भावनेन जावं कोप्पून जावं बारीक शांत रुपार सांगता सीतेक कसं कसं जल्लें म्हूण. आनी पुरा टायम तो राम केन्नाय अशी प्रयत्न करता की कोणाक दुःख जावचें नज आनी ताण सांगील उतरां निमित्त कोणी उत्तेजीत जावन कोणाक कोप येवचें और कोणाक स्ट्रेस जावचें म्हणटात पळय, तसले उतर राम केन्नाय यूज करना. कितलें जाल्यार तितलें ते शांत रुपार उलोवन सीतेक तो सांगता की अशें अशें जाल्लें आसा काणी, कसं की तें जावची चांगा खातीराची अशें अशें जाल्लें म्हणटा. आनी तो सांगता मागीर हगूर हगूर म्हळ्यार तें आतां सिच्युएशन डेव्हलप जालें ना आनी आतां कशी कोणी कोण ते मुखारसून कसं कोरता म्हूण रामाक एक्सप्लेन करतात सीतेक. तो सीते सांगता आतां हांव वना वच्चें सीते आनी मात मुखारसून तूं ಸ್ವಲ್ಪ एक मना दवरका की कसले नमुने हें कसं की एक म्हणटात पळय जावचें आशिल्लें जालें ना हें कैकेयी खातीर लक्ष्मणा खातीर तूं कसले एक द्वेश जावं कोप दवरनाका म्हूण सांगता. आनी हे राम कितले एक प्रकार सेन्सिटिव्ह असं म्हणटात पळय, कितले सानसान विशयारी रामचंद्रान ते चरित्र कळटा की तो सांगता म्हळ्यार आमी कल्पना करूं जायना की तसले परिस्थितीन तूं रामचंद्राल असले उतर आसा म्हूण. तो सीता देवीक रामचंद्र सांगता की ह्या पुरो हांव सांगलां वय मस्त सकट विशय सांगता जाल्यार भरत आलेद्रा मेगेल केन्नाय म्हाका केन्नाय प्रेस करूं नाका म्हूण, मेगेल केन्नाय कीर्ती मेगेल गुणगान करूं नाका भरत आलेद्रा म्हूण. कसं जालें की भरत तूं भारी चांग आसा वय जाल्यार तो आतां मुखार राय जातालो अयोध्याचे आनी अयोध्याचे राय जालें म्हळ्यार ते क्षत्रियाल एक भावन आसता ते स्थानांत आनी ते स्थानांत आयले सिता कोणीय असो तांकां एक मनांत एक प्रकार तें एक ते क्षत्रिय भावना येता ताका तांगेले येद्रा विंगड कोणाक एक होगोळसुचें और तांगेले येद्रा कोणालें गुणगान करचें ते सम न्हय. ताका मुखारसून तूं भारी एक मनावून पळय की केन्नाय भरताल येद्रा मेगेल विशय कसो होडोर कोण उरलो नाका म्हूण. कसं जालें की हांव वन आसतलो आनी त्या स्थाना निमित्त भरत उत्तेजीत जावचें पुरो ताका तूं केअरफूल आसूं म्हूण. सो आतां आमी हें पळयत की राम कशी सीता हें पुरो एक्सप्लेन करता आसा कशें पुरो सांगता आसा आनी तो एकदम क्लियर आसा की राम खंडीत तिका एक्सपेक्ट करना की कसं तागेले मनान ना की सीते न्हय तागेलो वनांत येवका म्हणून हें क्लियर आसा म्हूण पळयत आमी हातूंत. आनी सीतेन हें पुरो आयकलें तिगे खातीर एकदम म्हणटात पळय शॉकिंग न्यूज म्हणटात पळय सकाळीं तें पुरो सम आशिल्लें अचानक म्हळ्यार कसं की एक घटन जाल्ली आतां म्हूण. आनी ती काय तें म्हळ्यार तें मना वचचें ना की आनी तेका म्हणटात पळय तें ती अग्री करना तिगेले खातीर तें एक्सेप्टेबल न्हय ती तें ओपवना की रामाना एकल्यान वनवासा वचचें न्ही ती हांगा राबतली म्हूण. सो ती सांगता ना ना हांव येता तुगेलो तूं म्हूण रामाक. तेन्ना राम मागीर पुरा विस्तारान त्या वना विशय सांगता एक एक पंता सीते थंय कांय खावचें मेळना. खावची कसं न्हय एक एक पंता उदक पिवचें वेळ मेळना काय जाल्यार की उदक पिवचें एक एक पंता खंय खंय चमकून वचूंका पडटा. उदक वेळ मेळना जल खाण कसं मेळना आनी आनी तें वातावरण कसं म्हूण सांगू जायना एक एक पंता असल गरमी आसता म्हळ्यार इतलें शाक आसता आनी एक एक पंता पावस पडटा जोरारी आनी एक एक पंता थंडी आसता म्हळ्यार ते सहन करूं जायना. आनी हें मात्र न्हय कसन कसन नमुन्या पुरा किटाणू म्हणटात पळय इन्सेक्ट्स कसन कसन नमुन्या पुराची जीवजंतू हेकड तेकड भोंवता आसता ती जीवजंतू सानसान मात्र न्हय व्हड व्हड प्राणी वय आसता ती वागू सिंहू हस्ती कोण केन्ना खंय दोकोन येता म्हूण कळना वनांतू. ताकाच तें एक म्हळ्यार ओट्टू रावची तसलें तें एक स्थान न्हय म्हूण. आनी हे प्राण्यो ह्या पुरा सोड्या ती कसं कसं भूत प्रेत राक्षस थंय पुरा वना भितर आसता ती म्हळ्यार थंय एक रावचे तसले जाग न्हय आमी ताका म्हळ्यार अशें न्हय एक भिवोचें म्हूण न्हय जाल्यार एक राम पुरा सीतेक असल पुरो विशय सांगता की हें पुरा नाका तूं येयनातल्यार लायका म्हूण. आनी राम खाली अशी कल्पनेन सांगना कसं की राम फुडें वना वचून आसता विश्वामित्राक ताणें हेल्प करचे खातीर ताणें प्रत्यक्ष जावन पळयलेलें आसता की वनांत कशें आसता पुरा म्हूण. ताका ताका प्रॅक्टिकल एक्सपिरियन्सान तो कसं कसं प्रॉब्लेम जावचे साध्य आसा म्हूण तो सीता देवीक सांगता पुरो. आनी म्हळ्यार
तिकेले एक भावन असं सीता देवीक की तिके तागे लोट येवका म्हणून ते राम एप्रिशिएट करता जाल्यारीची म्हणतात पळय तो आपाच सांगता की वन म्हळ्यार सीता देवी तू येवच तसं जाग नाही म्हणून सीता आपास जाल्यार ती दृढ असता ना ना हांव येताची कसने एक परिस्थिती असल्यार रामा हांव तुगे लोटू येता म्हणून आणि तू सांगता असं की थंय पुरा कष्ट आसतले म्हणून ताजे निमित्त ताका समजे वातावरण प्राण्यो राक्षसू हाजे निमित्त पुरा कष्ट आसतली ती परिस्थिती जाल्यार तू खंयची परिस्थितींत मेगेल ओट्टू ना ताजे की ना व्हड कष्ट मेगेल खातीर कांय ना जिवनांत तू म्हूण सीता देवी सांगता की म्हाका तुगेल ओट्टू वचूं का म्हणून जाल्यारय राम गुंडून गुंडून आपास सांगता की भारी तें एक म्हणटात पळय डेंजरस जागो केन्ना कसन जाता म्हूण कळना म्हणून ताकाची तू येनातल्यारय अडना म्हणून आपास सांगता सीता देवीक आता पळय येता की एक अशी पुरा तें रामायणा विशीं एक जण बरयता ती और आमकां आयकूं येता अशें दिसता की सीता देवी भार एक सौम्य जावन म्हळ्यार ती सांगेल ती आयकून घेतली आणि ती कसने मुखारसून तिगेल लेकार ती कांय करना ना तशी न्हय रामायणांत तू दाखोवन दिलेलें आसा की सीता देवीलें चरित्र कितली शक्ती तिगेल ती देवीची तिगेल शक्ती तिगेल ती एक 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 परिस्थितीन तू कशी तिगेल ती एक भावन आसा ते रामायण तू वाल्मिकी रामायण तू चंद्ररूपार दाखोवन दिलेलं आसा अशी न्हय की ती कसने सांगील आयकून घेत आशिल्ली ते कसन ते रामाल भक्ती खातीर कसं कोरका ते ती करत आशिल्ली म्हूण दाखोवन दिलेलं आसा आणि आमी पळयत की शक्ती म्हळ्यार खाल युद्धांत मात्र न्हय मस्त सकाळ प्रकार एक चरित्रांत कोणाले चरित्रांत ती शक्ती पळय दाखयता न्ही तांगेल स्ट्रेंथ म्हणटात पळय मस्त रुपार दाखयता कंबरामायणान पूण तें असं आसा तातूंत सांगिल्लें आसा की सीता देवील शक्ती निजावन म्हळ्यार इतली आशिल्ली की ती सांज प्रायर आसतना अशी खेळता खेळता ती शिवधनुश अशी उखळेल काय म्हळ्यार एक सांज चेडूं खेळटा पळय तांगेल सांसान खेळणी आसता ती कशी उखळटा ती हेकड तेकड दवरता ती तशी सांज जावन आसतना सीता देवीन ते शिवधनुश खंयच्यान ते स्वयंवरा रामान उखळलेलें तें तिणें अशी धरलेलें काय अशी दवरनु ते अशी धरलेली पळयतना जनक महाराजा दिसता काय इतली सांज जावन अशी चेडू गोत्ना अशी हेकड तेकड उखळून ते शिवधनुश दवरता आसा म्हळ्यार हिगेल खातीर कसन नमुने एक बामूण सोदुका पडटलो बा शिवधनुष पुढे उखळस तितली पुणे एक बामूण जावका न्हू तिका हिगेल इतली शक्ती आसा म्हणून आणि ताका दिसता की शिवधनुष उखळचें न्हय शिवधनुष उखळून ताका बांदून घालचें पळय तसल तिगेल खातीर म्हाका एक बामूण सोदुका पडटलो म्हणून म्हळ्यार ते शिवधनुष उखळच्या कशी बल जावकाची जाल्यार ते बांदूच्याक आनीक बल जावका म्हळ्यार ते बेंड कोर न्हू ताका सम बांदुका तें आनी ते बेंड कोरून ते बांदिल्ले निमित्त तें एक ताजे निमित्त तें बाण मारूं तें समज येता म्हळ्यार ताका आनीकय शक्ती जावका म्हणून तशी तेन्ना जनक महाराजा दिसता म्हूण सांगिल्लें आसा आतां ह्या सिच्युएशनांत आमी पळयत की रामालें एक चरित्र पळयत की रामानय एक प्रकार म्हणटात पळय सांगिल्लें आयकनाशी हांव वना वचना म्हूण सांगता आशिल्लो म्हूण सांगीत आशिल्लें युद्ध करूं आशिल्लें कोणाले ओटू रामान जावका जाल्यार ताका कांय प्रॉब्लेम ना आनी पळयत मुखार आमी रामायणांत रामान कितले प्रकाराचे राक्षस युद्ध तागेली वीरता दाखयलेली आसा जाल्यारीची अनेक एक प्रकारात शक्ती म्हळ्यार शक्तीच प्रदर्शन म्हळ्यार ह्या मात्र न्हय की आमी युद्धांत आक्रमक जावन युद्धांत कोणाक पराजित करता ती ते जीवनांत कसन एक परिस्थिती येता ते आमी एक्सेप्ट कोर न्हू ते कशें की देवाल निमित्त जावन अशें पुरो आनी आमगेलें जीवन तें मुखारसून व्हरचें ताजे खातीर एक शक्ती जावका आनी त्या रामान आनी सीतान ती शक्ती ह्या रामायणांत तें प्रदर्शन केलेलें आसा म्हूण आमी सांगयता सगळे एक मूड आमी पळयत रामायणांत भावनांत पळयत ते विंगड पात्र पळयत आमी रामालें लक्ष्मणालें भरतालें सीतालें तांगेलें कसन तांगेलें कश्टाची परिस्थिती आयिल्ली आसा तांगेलें जिवनांत जाल्यार तांणी तें एक डिग्निटी आनी ग्रेस म्हणटात पळय कसने एक परिस्थिती आयल्यार तांणी तें एक तांगेलें एक चरित्रांत कसने तांगेलें एक भारी अशी जालें तशी जालें म्हणू कसने एक तांचो व्यत्यास येनी और विकार येनी भारी एक डिग्निटी एंड ग्रेस चंगांग रुपार तांणी ते एक परिस्थितीन तांणी फेस केलेलें आसा आनी ते दाखयलेलें आसा
की एक एक पण आमगे जीवनान तो अशी सकट सिच्युएशन येता तेंच्यान आमकां कसं चेंज करचें जायना आणि एक एक पण कसं चेंज करू जाता तेन्ना आमी चेंज करूं येता म्हूण स्पेशली आमी पळय येता आमगेले सनातन धर्म और ईस्टर्न फिलॉसॉफीन तू आमी पळय येता की कसं एक परिस्थिती असल्यार आमी एक्सेप्ट करका म्हूण ते आमकां सांगता ती की कसं की देवाल मनान तू असो म्हूण आणि स्पेशली वेस्टर्न वर्ल्डांत पळयल्यार ना आमी कसं की ट्राय करू चेंज करका आमी एक्सेप्ट करू नज म्हूण कसं की आमी चेंजीस हाडका म्हूण आतां रियली पळयल्यार आमकां आमगे शास्त्रांत आमकां कळटा की एक फॉर्म्युला म्हळ्यार मुखारसून वचचे खातीर कसं आसता म्हळ्यार एक 3 विशय आसता कर्म दैव काल आणि त्या प्रकार आमकां तें एक फल मेळटा म्हूण सांगिल्लें आसा देवान जाल्लें दिसता आमी प्रयत्न कसं करचें ते दैववाद म्हणटात ताका त्या वेळी समनी आमगे जाकून कसं जगता ते आमी करका आणि ते वेस्टर्न फिलॉसॉफीन ते कर्मवाद म्हळ्यार आमी ट्राय केल्यार कसं करूं साध्य असं म्हूण त्या वेळी न्ही देवाल दय जावका त्यातनं मात जाता सो कर्म दैव आणि काला प्रभावान आमकां ते फल मेळचें साध्य आसा म्हूण आसा एक दैववाद म्हूण असल्यार तें कसं जाता कसं जाल्यार आतां कसं करचें आमी गिव अप करतात विक्टमहूड म्हणटात पळय कसं जाल्लें म्हगेली परिस्थिती अशींची और आमी विंगड जेन्ना ब्लेम करचें सुरू करतात म्हगेली लायफान तशी जाल्लें विंगड जेन्ना निमित्त आमगेले प्रॉब्लेम जाल्लें म्हूण ते एक दैववाद म्हूण सांगितलं आणि कर्मवाद म्हळ्यार आमी कसं की हांव सम कोण दाखयतलो अहंकारी रुपी जावन पळय हांव हें करता हांव अशी करता म्हूण ताजे निमित्त कसं एक लायफान कॉन्स्टंटली स्ट्रेस आसता आणि एक रिलेशनशिप्स मेंटेन करचे जायना ताजे निमित्त कसं जालें की आमकां कसं जावका तांचे जावका म्हूण एक मनांत भावन आसता जाल्यार आमी हें फिलॉसॉफी अंडरस्टँड केल्यार की दैववाद वय समने कर्मवाद वय समने दोन्ही आमी मन आवरका की आमकां जालें तितलें आमी ट्राय करका आणि सर्टन सिच्युएशन्स अशी आसता ती की आमी ट्राय केल्यार आमगेले मनाक कशें आसा तें जायना तेन्ना तें एक्सेप्ट करची ती शक्ती आसा पळय ती वय एक व्हड शक्ती आणि जीवन एक चांग रुपार चोवका जाल्यार ती शक्ती आसूं का आमगेले हांतू आनी त्या देवाल दयेन प्राप्त जातली म्हूण तें एक मन आवरका म्हूण सांगिल्लें आसा आमी पळय येता की पुरा कॅरेक्टर्स रामायणांतू आमी कसं शिकयता आसतात आमी पळयत मस्त सकट विशय आसा आतां आमी पळयत मुखारसून आमी नरसिंह जयंती वेळार ते प्रल्हाद महाराज आशिल्लो भक्त प्रल्हाद तागेलें चरित्र कितलें व्हड आसा तागेली इतली कॅपॅसिटी आशिल्ली भक्तीची की तांगेले गुरू नारद मुनी ताका दिसलें की हांण जन्मा येवचे ते वेट करची नाका हाका गर्भ आसतना पुरा शिकोवन सोडया म्हणून म्हळ्यार तांगेली कॅपॅसिटी इतली आशिल्ली ताका तागेले अवसूल कयादूल गर्भांत आसतनाची नारद मुनीन ताका पुरा विशय सांगून ताका पुरा शिकोवन सोडलो म्हळ्यार प्रल्हाद जन्मा येतना ताका पुरा गोत आसा आणि मुखारसून जावन हिरण्यकशिपून पुरा जेन्ना बाद दितना प्रल्हाद मात एकलो राबता म्हूण सांगिल्लें आसा नारद मुनी वय थंय आसता खंय जाल्यार नारद मुनीला शक्ती नाशिल्लें हिरण्यकशिपू कसं करचे खातीर खंडित आशिल्लें तो व्हड महर्शी जाल्यार त्या लिलेन तूं ते अशी पात्रता आसा की त्या लिलेन तूं प्रल्हादाल भक्ती दाखोवच्या खातीर त्या देवान लील केलेलें आशिल्लें तेन्ना नारद मुनी मागशी राबता तशींची रामायणांत आमी पळय येता की मस्त सकट पात्रां मस्त सकट गुण पळोवच्या त्या देवान लील अशी कोण दाखयलेली आसा की कशी प्रल्हादालें तागेलें कीर्ती वाडून आयली तें लिलेन तूं तशींची पुरा व्हड व्हड पात्रांची रामायणाच्यो त्या परिस्थितीन तूं आमकां कळटा म्हूण सांगिल्लें आसा आणि सीता देवीन कसं की एक भारी एक कष्टाच परिस्थितीन तूं तीन ते दाखोवन दिलेलें आसा कसं की एक कष्टा परिस्थिती वय जिवनांत आयल्यार ते चांग रुपार स्वीकार करून भक्ती सोडूनच म्हूण त्या तीन दाखोवन दिलेलें आसा आमकां नॅचरली आमी पळयल्यार खंयचें आनी सीता देवी कितले सकट क्रिटिसिजम मेळना म्हणटात पळय कसं जन उलयली ती नॉर्मली आमकां कोणी क्रिटिसायज केल्यार आमगेली टेंडन्सी कसं आसता की आमी ते सांगेल फट्टेची म्हणून आमी कुडले सांगतात आणि कुडले आमी कोणाक सोदितात न्ही ते तागेले निमित्त जालें न्ही हागेले निमित्त जालें ताण सांगची सम न्ही तें और कोण आमकां क्रिटिसायज करता पळय तागेले विशय आमी उलोवचें सांगतलीं ती सूर करतलीं तो कोण म्हाका उलयतलो तो कशें म्हूण गोतना पुरा जनाक म्हूण असेल एक भावन आसता आशिल्ली जाल्यार सीता देवीन तें एक परिस्थिती स्वीकार करून रामाल मनांत कशें नाशिल्लें आनी प्रजाल मनांत कशें नाशिल्लें त्या प्रकारे तिणें जीवन कोण दाखयलें आसा सो तिगेलें कॅरेक्टर म्हळ्यार चरित्र म्हळ्यार सीता देवीनी भारी एक शक्तिशाली कॅरेक्टर आणि तिणें हांतूय दाखोवन दिलें आसता की
रामाला ती सांगता आसता की आता आमी आपास ते कथांत येवया की रामाला ती सांगता आसता की ना रामा हांव तुगेलो येतलीच हांव वनांत तूं म्हणून. आणि राम आनीकय ट्राय करता आसके ना सीते तू येवस तसं जाग नाही तो म्हणून. आता सीते पळयत की आता कशी कशी म्हळ्यार राम आयकता तसं नाही आता पुणी सांगता पडटलें म्हणून. ती सांगता काय म्हगेलें तसं दुर्भाग्य म्हूण रामा सांगता काय म्हगेल्या अण्णान म्हाका म्हगेले बापसून म्हाका असल एक बामूण पती सोदून दिल्लो कोण म्हाका वनांत वय म्हगेलें रक्षण करूं जायना कसन लेखून तुका सोदिल की अण्णान जनक महाराजान म्हूण ती सांगता काय तेन्ना अशी उत्तर उलयली सीताक आमी नॉर्मली लेखचे पुरो की रामा कोप येतल म्हणून की अशी सांगली सीतेन की तेगेल्या अण्णान असल कोणाक व्यक्ती सोदून सोदिला बामूण जावन कोणाक वन तिगेलें रक्षण करूं जायना म्हणून. जाल्यार रामाक अशें दिसना की हें सीत कसन की एक म्हळ्यार ताका इन्सल्ट करता और ताका सान दाखोवच्या खातीर तशी उलयता आसा म्हूण कळना. रामाक तेगेल्या मनांत कसन आसा म्हूण कळटा. आनी राम सांगता काय हांव तुका ना म्हणटा आशिल्लो विंगड विंगड आपास आपास ना कसल्या म्हणटा आशिल्लो म्हाका कळक आशिल्लें 100% की तू कसन एक ऑब्लिगेशना निमित्त पळय म्हगेलो पती धर्म हांव येवूं का जॉन म्हाका चिनाक आशिल्लें जाल्यार आतां पुरा जन कसन म्हणटली ही एकली हांगा राबल्या पती थंय आसा बामूण वरांत गेला कसन एक ऑब्लिगेशनान येता की तुका बद म्हगेलो येवका म्हूण. आनी आतां हें तुगेलें उतर आयकतरी हांव 100% कन्विन्स जाल्लो की तुका म्हगेलो येवकाची म्हणून राम खुशेर सांगता तिका म्हूण सांगिल्लें आसा. म्हळ्यार हातूंय एक एक पंथा पळयत आमगेल्या जिवनांत पळयत एक एक पंथा ते कोणी कसन उतर उलयतात पळय ते उतर उलोवचें आनी तांगेल्या मनांतू एक एक पंथा डिफरन्स आसता. सीतालें मनांतू तीन तें अशी कटू वचन म्हणलें पळय हे राव कसले म्हगेल्या अण्णान असल बामणावट वाडी कोन्न घेतलें म्हळ्यार तेगेलें तें एक इंटेन्शन विंगड आशिल्लें. तो आमी कसन एक एक जनान उलयतना ते एनालिसीस करता जाल्यार ते कसन ताजे बॅकग्रावंड सिच्युएशन कसले अशी उलयतलो असो म्हूण ते आमी एक लेखुका. एक एक पंथा आमी अशी आयकूं येता श्रील प्रभुपाद और विंगड खंयचे व्हड वैष्णव आचार्यान तांणी कसन की एक स्टेटमेंट सांगून अशें पुरो आमकां ते स्टेटमेंट पळयलें सुद्दां अशी दिसता की अशी कशी म्हणला बा म्हूण हें सम दिसना मू ना जाल्यार आमगेल जजमेंट यूज करचे ना जे आमी तांणी पुराय महान व्यक्तित्व आसता ती तांगेल सगळें लायफ पळोवका आमी की तांणी कसन कसन केलेलें आसा म्हूण त्या लायफान तूं तांणी कसन तें कार्य सिद्ध करून दाखयलेलें आसा त्या कॉन्टेक्स्टान तो आमी तांगेल स्टेटमेंट पळयल्यार तांतूं आमकां कळटलें ते कशी ते चांगरी ते कसन की जनाल बरेपणा ते सांगिल्लें म्हूण. सो हें सीतेल मनांत आशिल्लें राम पुरा रुपांत परीक्षा कोण जाल तरी रामाक सीताक सांगता की जायत आमी ओट्टू वचया म्हूण वनांत. आनी मुखार आमी पळयत की तें एक थंय वनांत म्हळ्यार तें रुखाचें ट्री बार्क म्हणटात पळय त्या रुखाक त्या प्रकारान तीन वस्त्र घालका पडटा म्हूण सांगिल्लें आसा. वशिश्ट मुनी तें कैकयले रडतकय कसन तूं एक अवस्थ केल्या रामाल आनी सीताले की तांणी अशी राज परिवारान जावन तांकां वनांत तशी राबोवका म्हूण वशिश्ट मुनीन रडचें आसा म्हूण अशें रामायणांत सांगिल्लें आसा. सो तांणी मुखार सुनू थंय वना वता ती राम लक्ष्मण आनी सीता आनी तांगेले खातीर एक भारी एक चेंज आसा म्हूण सांगितलं. तांणी व्हड व्हड रावळारांत तूं पॅलेसांत राबून आशिल्लीं तांणी राजकन्या तांणी तो राय जाता आशिल्लो राम आनी क्षणभर भितर एक दिवस भितरी अशें जाल्लें की तांकां वना येवन राबोवका पडलें. आमी पळयत सादारण म्हणटा एक व्हड घरा राबून आशिल्ले जेन्ना चिके सान घरा वचका जाल्यार कितले कश्ट जाताले की आमगेलें घर व्हड आशिल्लें आतां हें नवं घर चिके सान आसा म्हणून म्हळ्यार मना इतलें दुख्ख आसतलें इतले कश्ट आसतलें. आतां आमी कल्पना करूं जायना की तांणी व्हड व्हड पॅलेसां राबता आशिल्लीं ती आनी सडनली आतां तांगेलें घर ना त्या गजनाल्याक. एक एक पंत आमी सान विशया खातीर भारी एक दुख्ख करून घेता ती म्हूण ते एक सांगता ती एक एक पंत सांगता ती लास्ट टायम 5 गिफ्ट मेळ्ळेले ह्या पंता एक गिफ्ट मेळना कसं ना बा म्हूण असं सान विशयांत आमकां दुख्ख जाता नॉर्मल लायफांत आमगेल्या म्हूण. जाल्यार आमी हें रामायणांत दाखयलेलें आसा की कसन एक प्रकार कश्ट हांकां रामाक लक्ष्मणाक आनी सीता येयलें की व्हड घरा दुखून आतां घर ना अशी जेन्ना आनी हांतू सीता देवी स्पेशली पळयल्यार आमी पळयत की ती सान दुखून व्हड व्हड पॅलेसां राबून आसा. सुरेश जनक महाराज जालें आनी आतां अयोध्या येवन जाल्यार हें सडन सिच्युएशन तिणें एडजस्ट केलें
आणि भारी चंद्ररूपारी ग्रेसफुली, म्हणजे अशी नाही की कोप्पोनो रोवणू तशी नाही, खुशेल ती एडजस्ट जाल्या ती. पुरा जणांना एक एक चरित्र असतात. आम्ही द्रौपदी पळयल्यार द्रौपदी तशी नाशिल्ली, कसले की सीता देवी भूमी दाखोवन आयली, द्रौपदी उज्या दाखोवन आयली, अग्नी दाखोवन आयली. ताका ती कोपिश्ट आशिल्ली. ती इंचिके युधिष्ठिराक केन्ना सांगचे आशिल्ले की कसन जाल्ली समज आयनी मू अशी समना तशी ना, म्हळ्यार ती अग्नी दाखोवन आयली न्हू. सीता देवी म्हळ्यार भूमी दाखोवन आयली. आणि भूमी देवी म्हळ्यार कसं नाही, ती निस्वार्थ भावनेन पुरा जन केन्ना दिता आसत काय केन्ना कोणी तिगेल वयर अत्याचार करो कसं नाही करो, आम्ही भूमी पळयता, आमची भूमी दाखोवन कितले सकट वस्तू आमकां मेळटा जिवना जावंक आशिल्लो ती दिता आसता. तशींची सीता देवील भावन वय तशी असता की रामाल खातीर तिगेलें खंय सीम नातिल्लें, अनलिमिटेड तिगेले एक ती सेवा भाव आशिल्ली रामाल खातीर, दिता आसता सेवा करता आशिल्ली रामाल. सो त्या प्रकार आमी तें एक सीता देवील कॅरेक्टर पळयता म्हूण सांगितलं. आणि मुखार सुनू तशी जाता रामायणांत आमकां तसं की रावणान येवचें आसा, ताका सांग त्या मारिचान येवन ते फुल्ल कन्स्पिरसी म्हणटात पळय, एक असल एक परिस्थिती जाता आणि रावण तिका एक तागेल शक्तीन ती कशीपुणी कोण व्हरचे प्रयत्न करता म्हूण सांगिल्लें आसा. सीता प्रयत्न करता कशीपुणी करून थंय दोकून ताण व्हर नासी जाल्यार कांय करूं जायना. त्या टायमार ती परिस्थिती अशी जाता की रावण ते घेवन वता म्हूण सांगिल्लें आसा. रामाक आपयता ती व्हरताना आणि मात मरीचान राम आणि लक्ष्मणा इतले दूर व्हरून गेला की कितलेंय तिणें आपयल्यार राम आणि लक्ष्मण तेन्ना आयकपणा म्हूण सांगिल्लें आसा. आणि मुखार सून त्या रामान जटायून रामा सांगचें आसा की तो ह्या दिशेन चमकलोलो रावण घेवन चमकलोलो म्हूण. आणि जटायूक रामान सांगचें आसा की दशरथ रायू आणि जटायू म्हळ्यार तांणी मित्र जावन आशिल्लीं ती. आणि रामान जटायू सांगचें आसा तूं म्हगेल बापसू मणकेची म्हूण. सो आता मी पुढे येतं की सीताक शत्राणी नव्हती, ती एकदम अलर्ट आशिल्ली त्या सिच्युएशनांत वय रावणान व्हरताना. तिका ते क्षत्रिय भावन आशिल्ली. आणि जटायू केन्ना लढाई करचे येता रावणाक तेन्ना तिगेले ते प्रेझन्स ऑफ माइंड आसता. ती पळयता की जटायू भारी एक म्हळ्यार प्राय जालेलो आसता का जाल्यार तो कशें की कश्टान रावणा लोट युद्ध करचे आयला. आणि ती सांगता काय म्हळ्यार ती कळटा की जटायूक रावणा लोट लढाई करूं जायच ना मुखार सुनू म्हूण. जाल्यार ती जटायू सांगता काय रामा तूं कशीपुणी सांगता अशेंच जालना म्हणून. आणि जटायू तेन्ना सीतेन तशी सांगली सीता कुठले जटायू मना वता की रामान येदो काय हांव जिवंत आसूं का म्हूण. म्हळ्यार सीता देवीन म्हाका सांगला न्हय म्हणून. ताका सीता देवीला तो आसता की कसनय जाल्यार युद्धांत तूं रामा हें सांगू का म्हणून. आणि जटायू म्हळ्यार अशी स्पिडार रावणा लोट्टू येता आशिल्ली काय. आणि ताण पुरा साम दंड म्हणटात पळय भेद पुरा प्रकाराचे रावणाला उल्लोवन तागेले ओट्टू 2 प्लेन ओट्टू वतात म्हणटात पळय तशी जटायू रावणाला ओट्टू वचून ताण पुरा सांगली की सीता सोडी म्हूण. जाल्यारीची रावण आयकना आणि भारी एक नमुने तांगेल युद्ध जाता. जटायू वय साधारण मटा न्हय आशिल्लो, तो व्हड योद्धा आशिल्लो तो वय. जाल्यार तागेले प्राय जावन आसता. आणि तो कशीपुणी करता कितलेकी म्हणटा तो रावणाले हात तूं म्हाका तें तागेलें कट्ट करता म्हूण सांगिल्लें आसा जटायू. जाल्यार ते रावणाले ते विशेष शक्ती आशिल्ली न्हू. कितलेय म्हणटा तागेलें मात कट्ट केल्यार तागेले हात कट्ट केल्यार नवो मात येता ताका तें एक विशेष शक्ती आशिल्ली. ताकाची फायनली अशी जाता की रावण जटायूले ते पाक्क कट्ट करून सोडता आणि ताका मुखारसून वचचें जायना म्हूण आमी पळयता. आणि सीता देवी मात थंय वय अलर्ट आसता ती मुखारसून वता आनी ती तो ते वानर आनी अशें पळयलें सीता ती तिगेले थोडे भांगर आनी घालन सोडता. म्हळ्यार रामाक मुखारसून ह्या एरियांत आयल्यार ताका कळटलें की सीता देवी हांगा दोकून पास जाले, हांगा दोकून वयर दोकून चमकले म्हूण तें आमकां मना वतलें म्हूण. सो आतां आमी पळयता की रावणालें कशें की एक ताका श्राप आशिल्लो. ताका सीता देवी फोर्स करूं जायनाशिल्लें. म्हळ्यार ताका ब्रह्माले कुबेराले एक श्राप आशिल्लो की ताणें कोणाक परस्त्रीक फोर्स केल्यार तागेले मृत्यू जातलें म्हूण. ताका तो कसं की ट्राय करता इम्प्रेस करचें. सीता देवी थंय गेली, सीता पुष्पक विमान लंका ते सुवर्ण लंका पुरा दाखयत जाल्यार सीता देवी खंय रब्बना थंय ती वचून हांगा राबता. अशोक वाटिकांतू वचून राबता ती. रावणाल खंयच्याय घरांत राबना ती. आणि रावण मस्त नमुने पुरा स्ट्रॅटेजी तिगेलो यूज करता. म्हळ्यार पुलीस इन्व्हेस्टिगेशन्स आणि गुड कॉप बॅड कॉप म्हणचे. म्हळ्यार एक तांगे
तांकां कोणाक तांकां कोणाक म्हणटात पळय पुलिसांच्याक कसं पुणी कोरका जाल्यार एक लायन येवन त्या चोराक कोणाक आसल्यार पळय जेलांत एक लायन येवन भिवोचें आनी आनीक लायन येवन चंद रुपार उलोवचें. तशींच सीता देवी खातीर रावण कसं करता भारी कुरूप जावन आशिल्ली भयंकर जावन आशिल्ली राक्षसी पेटयत एक एक पंथ आनी म्हणटात पळय तिका भिवोचेक की रावणान सांगलें म्हणके आयक तेजे कसन जातलें म्हूण गोतना सांगेल म्हणके आयक तूं तशी म्हूण सांगचें पेटयता. आनी एक एक पंथ ती तो कसं करता आशिल्लो म्हळ्यार रावण विभीषणाल बायले पेटयत आशिल्ले म्हळ्यार विभीषण आमी कोताच रामायण एक ऑड मॅन सी तो रावण ओट्टो आसून वय तो रामाल भक्त आशिल्लो आनी एक एक पंथ आमकां दिसचे वय पुरो की रामाल भक्त आशिल्लो जाल्यार रावणाल ओट्ट कसले राबून आशिल्लो ताणें सोडयत आशिल्लो सुरेखाची ना जाल्यार विभीषणान मनान तशें आशिल्लें की रावणान कसं एक विशेष करची कशी फुडें हांव ताका राबो येता म्हणून आनी तागेल ओट्ट आसल्यार हांव ताका कशी पुणी राबो येता म्हणजे तो आउट ऑफ कंट्रोल वतलो म्हणून कसले की तो रावणाले इनर सर्कलांत आशिल्लो आनी रावण ताणें सांगिल्लें एडवायस एक एक पंथ आयकत वय आशिल्लो. अशी न्हय की तो फायनान्शियली डिपेंडंट आशिल्लो रावणा वयरी की ताण रावणा सोडले ताका कांय खावचें पिवचें ना तशी कांय नाशिल्लें जाल्यार तो थंय राबून आशिल्लो म्हळ्यार रावणान कसं एक विशेष कसं एक वायट कर्ण अशी राबोवच्या खातीर विभीषण थंयच लंकेंत राबून आशिल्लो म्हूण सांगिल्लें आसा. आनी विभीषणाल बायल तिगेलें नांव अशें सांगिल्लें आसा सरमा म्हूण म्हळ्यार सीता रमा म्हणचें आनी विभीषणाल बायल सरमा म्हूण आनी रावणान तिका केन्नाय पेटोवचें म्हळ्यार तूं आतां चांग रितेर सांग म्हणून राक्षसीन पुरा भिवयला तूं चांग रितेर सांग म्हूण जाल्यार विभीषणाल बायल आनी सीता देवी भारी एक चांग रुपार आसता ती आनी ती पुरा रुपार सीता देवीक सांगचे प्रयत्न करता की कांय जायच ना चांग जातल मुखारी म्हळ्यार असेल एक परिस्थिती आसता न्हू तें लंकांत ताका ती एक सीता देवी म्हणटात पळय एक प्रकार बेस्ट फ्रेंड जाता विभीषणाल बायल लंकेंत आसतना आनी एक पंथ ते रावणान पळय तें कशें की मॅजीक करून भिवोचें आसा ताणें तें एक माया जाल म्हणटात पळय तसलें दाखोवन अशी रामाल माती दाखोवचें आसा सीतेक की पळय हांव रामाक मार न्हू कट्ट करून तागेली माती घेवन आयला पळय म्हूण हेड चॉप ऑफ करून म्हूण तेन्ना सरमा वचून सीता देवी सांगचें आसा की तें पुरा मॅजीक तागेलें तो कशें की तो माया जाल कसलें की हांव पळयलां ताणें प्रॅक्टीस करतना तो पॅलेसांतू बसून ते प्रॅक्टीस करता आशिल्लो रामाल कशी तें रामालें एक मुखसी करचें म्हूण ताका असल पुरा विशय सरमा येवन विभीषणाल बायल येवन सीता देवी केन्नाय सांगता आशिल्ली आनी कशें पुरो रॉंग न्यूज येता आशिल्ली पळय तेन्ना ती सांगता आशिल्ली की अशें कांय जाय न्ही भिवू नाका सीता म्हूण आनी हनुमंतान ते लंक जळयलेले न्यूज रामाक येवन पावलो लंकांत हें पुरा सरमान सीता देवी सांगिल्लें आसता म्हूण रामायणान सांगिल्लें आसता म्हूण आयकूं येता. सो लास्ट हें सेशन आयचें सेशन एंड करतना आमी पळोवया की लंकांत सीता देवी खातीर एक भारी एक कश्टाची सिच्युएशन आशिल्ली आनी रामाक थंय येवन पावचेक मस्त वेळ लागला 14 वर्स सूर जाताना 14th इयर सूर जाताना फर्स्ट मंथांतूची सुरे म्हयन्यांतूची रावण घेवन चमकलो आसता सीतेक लंकेक आनी एक म्हयनो ते राम आनी लक्ष्मण सोदिता आसतात सुरे थंय गेली सीते म्हूण मागीर तो कबंद म्हणलो तो राक्षसू तो सांगता की तूं वचून सुग्रीवा मेळ म्हूण आनी सुग्रीवा वचून एक म्हयने नंतर मेळटरी त्या पुरा मागीर थंयची प्लॅनिंग सुरू जाता गेलें वाली मारचें सुग्रीवाल रक्षण करचें कसलें की सुग्रीवाल सैन्य वानर सेना रामा जावका मुखारसून वचचे खातीर सो अशी न्हय की रामूय भारी एक दुख्खार आशिल्लो आनी सीता कशी पुणी कोण मेळका म्हणून तागे मनांत तूं आशिल्लें जाल्यारीची कशें की तागेले त्या समय धर्म कसो आसा आनी कशी मुखारसून प्लॅनिंग करून वचचें त्या प्रकार राम करता आशिल्लो म्हूण आनी तेन्नाची चातुर्मास येवन इतलो जोरार पावस येता की मुखारसून वचचें जायना म्हूण सांगिल्लें आसा कसलें की वाली मारलेलें न्हू रामाक आनी वाली म्हळ्यार इंद्राल पुत्र आनी त्या 4 म्हयने इंद्रान इतलो जोरार पावस घाल्ला की कोपान की तागेले पुत्रा मारला म्हणून की मुखारसून वचचें जायना कितलो जोरार पावस पडटा आशिल्लो त्या टायमार सो 4 म्हयने नंतर मागीर म्हळ्यार 5 म्हयने जाल्ले ताचे नंतर 4 पार्टीज ऑर्गनायज करता ती 4 देशांत वचचे खातीर सुग्रीव ते पुरो ऑर्गनायज करता आनी तांणी येवन 1 म्हयने भितर येवन आपास सांगू का म्हूण कोण खंय सीता देवी सोदून काडली म्हूण आनी तांतूय पुरा पशी चड आशा पुरा जनाक दक्षिण दिशा वयर वचचे आशिल्ले जना वयर आशिल्लें कसलें की तांतू हनुमंतू जांबवंतू अंगद आशिल्लीं ती
आनी तांणी स्वल्प फुडें तांणी सोदूच्या बाद सरलें ती आनी रामाक पुरा अशी चड आश आशिल्ली ह्या ग्रुपान की हांणी खंडीत सोदितली ती म्हूण आनी खंडीत तांकां मेळना म्हूण तांकां दिसता मागीर मुखार संपात मेळ न्हू सांगता की रावण ताका ह्या दिशान लंका घेवन चमकला म्हूण सो आतां आमी ह्या परिस्थितीन पळयत आयची लास्ट पॉयंट की सीता देवीक इतले म्हयने ते कसले न्यूज ना राम तिका सोदिता आस की खंय आस की कसले न्यूज ना तिगेल्याक कसं जालना म्हणून एकली असती लंका तू आता आम्ही पळयल्यार आम्ही म्हणतात पण सोशल आसा ती मनुष्य म्हळ्यार जन म्हळ्यार आम्ही सोशल आसात आमी कोणी जावं का फ्रेंड्स जावं का परिवार जावं का कोणी पुणी संगतीक जावं का आमकां एकले भशेन जायना आनी इतली की इतलं वर्स दोकोन ती लक्ष्मण आनी रामा ओटू आशिल्ली इतले वेळू त्यामुळे तिगेल खातीर निजान एक पळयल्यार व्हड चेंज आशिल्लें कसले की सान प्रायर दोकोन तिगेले सुत्तूची जनक महाराजांका कितले की 100 कटल्यान जन आसता आशिल्ली ती पण तिगेल वेलविशर्स म्हणटात पळय तिगेल ते पळयच्या खातीर ते कसन जावं का ते मनावर न्हू ती खुशी जाव तशी पळयतली की 100 कटल्यान जन आशिल्ली ती तिगेल जिवनांत त्या दोकोन 2 जन मात जाली त्या वनवासा वेळार आनी आस्त पळयल्यार कोणीय ना ती एकली बैसून असती सो आमी पळयत असल परिस्थितीन तू कोणाल जाल्यार आश वचून म्हणटात पळय डिमोरलायज जावन म्हणटा पळय जीवन नाका म्हूण तशें दिसता आनी आनीक एक व्हड विशय म्हळ्यार कोणी आमगे प्रितीच मनश असल्यार हांव तांगेल ओट्टू ना तेमी दूर आसा ती जाल्यार तांगेल ओट्टू उलोवचें जायना आमकां जाल्यार विंगड कोणी संगतीन तसत आमी कोणी आमगे प्रिती मनशा विशीं उलयत तेन्ना पुणी आमकां थोडो एक संतोष मेळटा जाल्यार सीता पळयत ते लंकान तूं रामाल विशय उलयतना कोणी ना तशिल्ली तिगेल्या सो आमी पळयत तिगेल परिस्थिती कशी एक प्रकार कठीण आशिल्ली म्हूण सांगिल्लें आसा आनी कसं एक सान विशयांत आमकां पळयत की आतां आमकां कसं चमकत आनी कांट लागल्या पांयाक आमकां दुखतलें आनी आमकां कोप येतलो कसो कांट लागले पांयाक म्हूण जाल्यार आमकां त्याच कांट लागले म्हूण कसं इन्फेक्ट जावचें ना म्हणून तसले कांट्या मणकेची डॉक्टर इंजेक्शन दितना आमी ते दूख सहन करून घेवचे तयार आसत आमकां कोप येना कसले की आमकां गोत अशें डॉक्टरान दिवची इंजेक्शनां दूख पळय हाजी कसं की एक पर्पज आसा म्हूण तेन्ना ते आमी दूख सहन करचे तयार आसा की कसले की आमकां गोत अशी दूख जाता जाल्यार कसं की पर्पज तशी आमी पळयत सीता देवीक वनवासान तूं राबूक पडलें सुरे जाल्यार तिका तें दूख वनवासा राबची कश्ट असल्यार तिगेल मन ते कशें सीता देवीले की हे रामाल ओट्टू आसा कसले कश्ट असल्यार रडना म्हणून जाल्यार आत्तां तिगेलें हें कश्ट विचित्र कश्ट हें राम होयना तिगेल ओट्टू आतां कसन वरलां तसलें ह्या परिस्थितीन कसन करचें तें आमी नेक्स्ट टायम हें सेशन कंटिन्यू करुया सो हांव क्विकली रिकॅप करता ताजे नंतर माताजी तुमी प्रोग्राम मुखार सुरू उरयता सो आमी स्टार्ट केल्लें प्रार्थना करून सुरू केल्लें आयचें सेशन मागीर आमी पळयलें की सीता देवील कसन एक अद्भुत जावन आशिल्लो एक जन्म आशिल्लो कशें एक दशरथ महाराज आनी जनक महाराजान दोगां जन राम आनी सीता तांणी मस्त तपस्या आनी कोरून तरी तांकां प्राप्त जालेलीं तांणी दिव्य जावन आशिल्लीं देव आनी देवी तांणी अवतार घेवन आयलीं जनाल कल्याणा खातीर तशींच आमी मुखारसून पळयता ती की कशी ते सीता स्वयंवराची काणी आमी आयकली ती आनी ते रामान कशी ते रामाल आनी सीताले ते लग्न जाल्लें म्हूण आनी मुखार आमी पळयलें कशी ते एक परिस्थिती जाता की रामाक वनवासा वचका पडटा तें एक डिस्कस केलें आमी आनी आमी त्या एक पॉयंट डिस्कस केलें कशें की एक पण आमी मन आवडटा ती की आमकां जावंक आशिल्लें म्हूण हट सी करून बसता ती हें जावं का म्हूण कैकेन सांगलें म्हणटें जाल्यार ताजी त्या हटा निमित्त मुखारसून कसन जाता म्हूण आमकांय मन आगत आसना कसं कैकेयीक हट तिणें की ना भरताक राय कोरका म्हणून तिका गोत नाशिल्लें तीन ते सांगिल्ले निमित्त रामाक वनवासा पडका पडटलें दशरथ महाराजान दुख्खान तूं ताका तागेल निधन जातलें त्या पुरात एक मन आगोत नाशिल्लें सो त्या एक आमी लेसन शिकयता म्हूण मुखार आमी पळयलें की राम कशी सीता खातीर कशी मस्त रितीर तो ट्राय करता सांगच्या खातीर की हांव एकलो वता म्हूण सुरेश सांगता सीतेक की तूं हांगा राबताना विंगड जना वयर द्वेश दवर नाका मागीर मस्त सकट सांगता की वना विशय की हें कश्टाची हें भारी वन अंत म्हळ्यार तूं येवच तसले जाग न्हय तो म्हूण मस्त प्रकारार सांगता
जाल्यार आमी मुखार पळयलेलें की सीता देवी म्हळ्यार साधारण न्हय, ती सान आसतनाची ते शिवधनुश् खेळटा खेळटा अशी उखळलेलें. ताका तेन्ना जनक महाराजा मन आवेल ना की इतली सांच आसतना चेडूं शिवधनुश् उखळटा म्हळ्यार मुखारसून हिका असल एक बॉम्ब म्हणचो तुका, पण शिवधनुश् उखळचें न्हय, शिवधनुश् तें स्ट्रिंग करचें म्हळ्यार शिवधनुश्या बांदूच तसले शक्तीचे बॉम्ब म्हणचो तुका म्हूण तेन्ना जनक महाराजा लेखिल्लें म्हूण. आनी आमी पळयलें की कशी सगळें रामायणाचें मूड अशें आसा की पुरा जनान त्या पात्रान ते कसं एक कश्ट आयल्यार भारी एक डिग्निफाईड जावन ते परिस्थितीन तूं ते फेस केलेलो आसा. आमी ते कर्मवाद, दैववाद आनी कालाच ते फिलॉसॉफी पळयलें की सल्पसकट वस्तू आमगेर हातांत आसता, सल्पसकट वस्तू आमगेर हातांत ना. जाल्यारय ते कसं एक परिस्थिती ते आमगेर जिवनांत तूं आयिल्ले तेन्ना ते स्विकार करून घेवन मुखारसून वचचें, ते एक व्हड शक्ती ते आमकां देवाल दयेन प्राप्त जावका म्हूण आमी प्रार्थना करका म्हणून ते आमी एक पळयलें. मागीर आमी पळयलें की कशी पुरा एक पात्र रामायणाचें आमकां एक एक वस्तू शिकयता. आनी सीता देवी असल एक पात्र की आमी मुखारसून नेक्स्ट सेशनांत डिस्कस करुया की कसं की एक भारी कश्टांतूय ते तीन स्विकार करून रामाल भक्तीक मुख्य ते गेलें म्हूण ते दाखोवन तीन दाखयलेलें आसा. आमी जाल्यार सिच्युएशनांत आसल्यार आमी कुडले क्रिटिसायज करूं सुरू करता, ती विंगड जनावयर ब्लेम करचें सुरू करचें पुरो. जाल्यार सीता देवीन दाखयलेलें की कशी ती तांतूं तेगेलें ती एक शक्ती तीन प्रदर्शन केलेलें आसा. आनी मुखारी रामाक कळटा की सीता देवी मनान तेगेलें उतरान की ती खंडित तागेलो उपयोग अशी न्हय की ती ऑब्लिगेशनान न्हय म्हूण. सो ते आमी आयकलीं ती. आनी मुखारसून तांणी वना वता ती आनी ते वना वचून ते कसन तांगेली एक परिस्थिती जाता की पॅलेसा दोखून आतां कांय घर ना तसले एक परिस्थिती जाता. मागीर रावणान कशी सीतालें अपहरण करून ते व्हेल्लेलें आनी ते जटायल काणी आयकलीं ती. आनी सीता देवी कशी रावण मस्त प्रकारान प्रयत्न करता जाल्यार ही सीता देवी तेगेलें धैर्य चुकयना म्हूण. आनी लास्टार आमी आज कंक्लूड केलें सेशनांत की कसन एक प्रकाराचें कश्ट आशिल्लें तेगेल्याक की राम लक्ष्मणूय ना, ती एक पॅलेसा दोखून आयिल्ली, कशी एक लायफ चेंज जाल्लें म्हूण. कशी एक भक्ती म्हळ्यार तशी एक डायनॅमीक आसता, केन्ना कसन एक सिच्युएशन चेंज जाता म्हूण सांगूं जायना पुरा जनाक. जाल्यार सीता देवी आमकां दाखयता की कसन की एक विपरीत परिस्थितींत वय तीन तेगेलें एक चरित्र कशें दवरलेलें म्हूण. तो हें सेशन नेक्स्ट टायम कंटिन्यू करुया. कसं उलयलें तूं चूक आसल्यार तुमी क्षमापण करून दिवं. हरे कृष्ण. तुमगेले कसं कॉमेंट्स कसं आसल्यार तुमी शेअर करूयात. हरे कृष्ण प्रभुजी. हरे कृष्ण. मथुरा माताजी. हरे कृष्ण मथुरा माताजी. प्रभुजी पुढे ऐकल गेलं म्हाका उडक आसना सीता रावणाला धुव म्हणून सांगतात ना, ते एक स्टोरी आस ना पळय मात ते एक विंगड एक ते माया सीता म्हूण तशें एक आसा ते हांव ते नेक्स्ट टायम जेव कसं विंगड टायमार ते कवर करूं ट्राय करता ते पॉयंट सीता देवीलें. सो ते हांव सेपरेटली एक ताजे विशय एक सांगता. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि कोणाला कसं प्रश्न असते आणि कसले डाऊट आणि कसले कोणा शेअर करचे असते सीता देवी बद्दल. धन्यवाद प्रभुजी. भारी लायक आशिल्लें सेशन की सीता देवी स्ट्रेंथ तिका केन्ना हे न्यूज मेळ्ळे की वनवास रामाल वनवास तेन्ना तिणें स्वतः निर्धार घेतले की ना आपणे गोवाक सेव करचे खातीर अरमनेर पॅलेस उरो नवे वन उरो आपणे ना गोवाल संग तिका उरता गोवाल सुख दुःखान तो आपणे ना सहकार करता म्हणून तिणें स्वीकार केलें. तिणें कोणाक दोष दिलना, नवे कोणाक डाऊट केलना. नवे दशरथ महाराजाक तिणें दोष दिवेत आशिल्ले बापसून अशें मावान अशें कशें केलें म्हणून. नवे कैकेयीक तिणें दोष दिवेत आशिल्ले. नवे रामाक तिणें सांगत आशिल्ले अरे तुम्ही कशें एक्सेप्ट केले, काही दोष ना तुमगेले, कशी वनवासा आमी हे करते म्हणून. ते कशी सिच्युएशन आसा तिणें ते एक्सेप्ट केले. आपणाला बा म्हणून कसं सांगता ताण एक्सेप्ट केल्या नंतर हांव एक्सेप्ट करता म्हणून
कसले तेणे एक विंगड विचार करनाशी, कोणाक एक्यूज करनाशी, दोष दिनाशी तिणे ते परिस्थिती स्वीकार केले आणि त्याने अशी ती रामाल सांगती वच्चक बी निर्धार घेतले. ती गोत आशिल्ले मुखार जीवन म्हळ्यार कशें उरता वनवासांत म्हण. तिणे एक आपणाले पयले शिवाय दुसरें खंय भायर पाय दवरले नाशिल्ले. ते वनवासांत ते तुम्ही सांगले रामान एक्सप्लेन केले कशी त्यांनी पाया चप्पल नाशी भोंवका पडता, ती पाया इतलं कांटे तोपता ती आणि थंय कसं मेळटा फल ते खावका. हांगा अरमनेन तूं कितले भ्रश्टान भोग उरता, थंय तशें कंदमूल खावन तांणी जीवन करता. पावस वत शीं ते ಒಟ್ಟು सहन करता. हे वनवास म्हळ्यार 1-2 दिवसात न्हय आशिल्ले, 12 वर्स वनवास आशिल्ले. तितलो करून तिणे एक हे घेतले निर्धार घेतले की आणि तेवे तिक चॉईस आशिल्ले. रामान वर चॉईस दिल्ले तूं हांगा उर येता, हांगा मेगेले बापसूल आनी आवसूल सेव कर आनी हांगा उर म्हण. तेवे तिका एक हे अवकाश आशिल्ले जाल्यार तिणे निर्धार घेतले की हे कश्टान तूं हांव ಒಟ್ಟು ಅಂತೂ फेस करचे तयार आसा म्हणून. तदनंतर केन रावणान तिका किडनॅप केले. त्यानंतर 10 महिने तिका थंय लंकान दवरले. अशोक वाटिकान ती आशिल्ली. त्या टायमार बी तुम्ही सांगले वरी की हांगा तरी तिका राम आशिल्ले वनवासान तो एक सपोर्ट आशिल्ले, लक्ष्मण आशिल्ले जाल्यार थंय कोणी नाशिल्ले तिका. आनी राम केन्ना येतलो म्हण बी गोतना, येतलो की ना म्हण गोतना. इतलो त्या टायमार वरी तिणे एक रामालेर एक विश्वास सोडना. ती की कशी परिस्थिती येता तशी चल व्हरका आपणान. कसले एक देवालांत हे उरतले मुखारी प्लॅन उरतले म्हणून. हे एक शक्ती म्हळ्यार आमगेले एक शारीरिक शक्ती नव्हे, एक बुद्धवंतिकेत शक्ती म्हण आमी लेका म्हणना. आणि तो आमगेल सहन शक्तीचे एक परीक्षण तो आम्ही कितलं आमगेल शक्ती दाखयता ती आमगेल ताकद दाखयता ती म्हणून सीता देवीन दाखोवन दिले. धन्यवाद प्रभुजी. भारी लायक सेशन की आणि तो मस्त नमुना आमकां शिकचे मेळ्ळे की आमगेल्या जिवनांत बी परिस्थिती येवच्या शक उरता की कसकसल्यान तो आमी एक्सपेक्ट करनाशिल्ली परिस्थिती आमकां लायफ खंय आमगेले टर्न घेता कसो जाता म्हण सांगचे ना. कशी रामाक आज राज म्हणून राज जाता म्हणून अनाउन्स केले, दुसरे दिवस ताका वनवासा वचका पडले. तशीच आमगेल्या जिवनांत बी कसो टर्न येता म्हण आमकां सांगचे कळना, सांगचे येना. झालं की आमकां एक धैर्य दवरका. एक सीता देवी उदाहरणान आमकां शिकचे मेळ्ळे की कशी आमी धैर्य दवरका आणि देवाल हे प्लॅन मुखार वच्चे खातीर आमी सहकार करका. आनी आमगेले एक आध्यात्मिकतेन आमगेले एक हरिनाम जप करचे, सत्संग घेवचे, कसले एक पुस्तक वाचचे की तांचे करून आमी ताजे बद्दल आमगेली शक्ती वाडोवंक घेवका म्हण एक आमकां हे शिकचे मेळ्ळे. धन्यवाद प्रभुजी. हरे कृष्ण. आज आमकां गौरी माताजी तुमको टोगत उरतले विप्रसदामा प्रभुजीले अम्मा ही भारी लायक भजन स्तोत्र सांगता आणि चरडूवांक बी मस्त सकड श्लोक आणि शिकयत ती. तिका खंयचे एक श्लोक नवे एक स्तोत्र एक भजन येना खंयचे गोत ना म्हणले ना. प्रत्येक तिका विचारल्यार गोत आसा. रामाल बद्दल उरो, सीताल बद्दल उरो, प्रत्येक हंतू तिगेले हे आसा जे मस्त सिन्सियर आसा आणि भजन आणि स्तोत्रा बद्दल मस्त तिका आवड आसा आणि मस्त मनान प्रेमान ती सांगता. माताजी तुम्ही सुरू करा. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आजी सांगचे सीता कल्याणा विषयी त्यामुळे आमगेले फुडे बायल मनशान चेडवांक अशी टीव्हीर आनी फुडें पळोवचे कसो मेळना आशिल्ले. सांजवेळ देवा देवूळ सत्ताना रामाली आणि द्रौपदी वस्त्रायण म्हूण आसा महाभारताची तशी हिंची कृष्णान मस्त लुटी करची आशिल्ली. तेन्ना सिद्धी विनायकाक एक संकष्टी चतुर्थी म्हूण आसतना ते व्रत करचे. तसो सकड काणये रुपारी चेडवां सांगचे आशिल्ले. हे कोण बरयलेले न्ही म्हूण म्हाका गोतना जाल्यार मालगड्यान चेडवां सांगचे म्हणून ते तुम्ही एक ऑपॉर्च्युनिटी दिलेले खातीर धन्यवाद अर्पण करून सांगता आसता. सीता कल्याण कोंकणी भाशेन म्हूण आसता. ऐक रे तू पुत्त सांगत तुका कथ लोका सर्व व्यथ दूर करची म्हणून लोकांची सर्व व्यथा दुःख आशिल्ली दूर करची काणी तुमकां सांगता आसता म्हूण चेडवां सांगचे मालगड्यान.
सूर्यवंश रायू जाल्लो दशरथो अजराय पुत्रो यशवंतो तक्का तेग्यो बायलो त्याग जन बायला म्हणून तक्का तेग्यो बायलो कौसल्या कौशे कैकई आणि सुमित्रा बाई रूपवंती कै रायान बायल सकट चंदशी लिंकी म्हणून सांगतास तेगय बायलांक जायलेन ती बाल चेडून जायनी के तेग बाय जायना ती बालक अस्मणू रायाक जल्ली चिंता राया चिंत जलके चेडून जायन 3 बायल सुनुई चिंतून रायान पुरयता आपयले तडलागी निमंगेले इतय कोरका पुढी सकड गुरुची सकडक सांगत आशिल्लो ते राजवंश राजपुरोहित म्हूण आसता ती तशीची रायान तागेल पुरोहित आपयले पुरयतान सांगले यज्ञ कोरका म्हणून दित नारायण तुका पुतू म्हणून सांगले तशी यज्ञ केल्लो देव प्रसन्न जाल्लो के दशरथान यज्ञ केले आणि रायाक दिल्लो पायसो म्हणून अग्निदेव प्रसन्न जाल के यज्ञ करताना आणि ताका एक पायसाचो कलश दिलके रायान तो पायसू तेगय बायलांक दिल्लो तांकां गर्भू भरलो 9 मास म्हणून तो पायस खावंक तरी ते गर्भ जावन 9 मास जालके कौसल्ये गर्भांतू जाल्लो नारायण सर्व गुण पूर्ण रामचंद्रो कैकई गर्भांतू जन्मलो भरतो राम भक्ती रतु गुणवंतु कै सौमित्रे गर्भांतू जल्लो लक्ष्मणो आणि तो शत्रुघ्नो जवळांतू चौगई बालांक विद्या बुद्धी भरली रायांतंक केल्ली चवलू मुंजी म्हळे चवलू मुंजी पुरे केलके तंगेल प्राय जात असताना कौशिक मुनीन राम लक्ष्मणांक यज्ञ रक्षणेक असी म्हणू कौशिक मुनी म्हळे विश्वामित्र शकी पुरू आम्ही म्हणता ती विश्वामित्रान तांकां आपोवन वेलेले म्हणून आणि तशी बरेला आपोवन होरनू ताटकी मारनू केल्लो यज्ञ पूर्ण कौशिकान तशी मुखार सुनू वत्तान वाटेरी पाय लागले सिलेरी श्रीरामाले कै अहल्या ती देवी सिलेन तू उठयली शाप मुक्त झाली ऐक बाळा म्हणून रामाला पाय लागले की त्या पत्रा दुखून अहल्या देव शाप मुक्त झालेली ती उठून राबली की आणि तिगे शाप मुक्त झालके जनक म्हणू राई ताज्य धुव सीता लोकाची ती माता लक्ष्मी देवी तिजे विवाहक बापसून केले पण बापसून एक शर्त दवलके ती गेल वारडीकर काढले कोण करता खंडन धनुष्याची एक धनुष्य दोन ते कोण खंडन करती तांक मिगेल दुवे दिता म्हणून तक दिता पुत्री लोकाची जनित्री हे उत्तर खात्री असी म्हणू ते वेळा रामाक आणि लक्ष्मणांक घेऊन आयलो तै तो कौशिकू तई मेळ्या सबेरी रायांची मुखारी उभारनू ते भारी धनुष्य क्षणाचे भितरी रामान केले कुडके खाली पडले बोडके इतरांचे रामान घड भितरी ते उबोरनू सीतेक वर्डेक तयार केलके वरल्यान सकडाची आड पडली ती म्हणून तांकां जायना अशी पणाचे प्रमाणी तेजना रामा गळे सीतेन घाल्ली माळा मोगराची रामाले भावांक सीतेच्या बहिणीक दिवनू जाल्ली वारडीक त्या चौगांक 4 जाणां काही वारडीक जालके रामाल सत्ता तागेली बहिणी आवत अशिली ही कथा ऐकले मात्रांनी दिवो तुका कल्याण रामचंद्र असल काणी चंदीस आणि रुपार चेडवा सांगताना त्यान मलगड म्हणता की तुका कल्याण खंडित करतली ही काण ऐकल्या रे म्हणून कान दिवनू ऐक सांगता तुका गूढ नाम बहु गोड श्रीरामाले के श्रीरामू तो देऊ आदि नारायण लक्ष्मी लो रमणू भगवंतो सीता आदि माया लोकाची ती आया लक्ष्मणू तो शय्या श्री विष्णू लो म्हणे लक्ष्मण म्हळे रे शेषयन के विष्णू लो वायू देवा पुतू ताजे नाम हनुमंतू रामाले तो दूतू बलवंतू आणि घेतलो जन्मू राम
रावण मार्चाक हरण कोर्चाक भूभारू रामू लोका पितू तोची तुक्का आणू दिवो तुक्का मानू हे लोका तू तुक्का पूर्ण विद्धी आणि बरी बुद्धी दिवो सर्व सिद्धी रामचंद्र चुरडवा कशी म्हणता काय मलगडी या ऐका विद्या बुद्धी सिद्धी देऊ म्हणून रामचंद्र आशीर्वाद दिता म्हणून सीता लोका मात तिची तुक्का आवसू दिवो तुक्क बापसू सुवर्णांचो पावसो सीता लक्ष्मी ती आवसू गेली आणि ती तुक्का पावसू सुवर्णाचो दिवो म्हणून रामालो तो भाऊ दिवो तुका आरोग्य रामाल भावाल विषयी चिंतन केले आरोग्य दितके शत्रुघ्न होता यांची भोड भाग्य ये जन्मान तू रामालो तो धूतू साक्षात तो वायू दिवो तुका दीर्घायु दयकोर्नो राम तुक रक्षकु लक्ष्मणु पालकु मारती शिक्षकु भक्तीचो राम सीता लक्ष्मणु आणि तो मारुती दोवर तो जेरी प्रीती सदा काल ऐक रे तू बाळा करी राम भक्ती तुका सर्व शक्ती दिता तो राम म्हणूनच पूर्ण केली कथ सीता कल्याणाची इच्छा वाचकांची दिता श्रीरामू हे कोण ऐकत की वाचकाल कसली इच्छेस की तो रामचंद्र देव प्रदान करता म्हणून सांगितले इतले सांगून अंगाची दाबयत सीता रामचंद्र अर्पणमस्तु हरे कृष्ण धन्यवाद माताजी भारी लायकोन सांगले आमगेले सानपणाचे उडगास येता की अशीची त्यांना तुम्ही सांगले वरीची की टीव्ही मोबाईल नाशिले पण असं लोट एक सान भजन आहे तो एक पुरा रामायण एक महाभारत अशोटू ऐकूच्या मेळत आशिल्ले आणि कितले एक तो एक स्वाद असा म्हणत एक एक असल भजन आहे तो म्हणजे अंत बी एक नाम रामायण म्हण असा तर तुमका गोतुरतल ते अंत बी तशी पुरा रामायणाची कहाणी एक भजन भितर असा 10 मिनिटा भितर पुरा रामायण ऐकूच्या मेळता पहिले कालान तशी आशिल्ले की देवाल नाव ऐकू का देवाल लील ऐकू का म्हणून तर धन्यवाद प्रभू माताजी तुम्ही आमका हे वाटू सांगता हे करता उरका धन्यवाद हरे कृष्ण तुमका सगळं सांगचेस की माताजी धन्यवाद हरे कृष्ण हरे कृष्ण आता मी नेक्स्ट संडे हे सेशन कंटिन्यू करूया सीता माताले आणि मुखारसून प्रभूजी आमक सांगतले की आणि तिगेल स्ट्रेंथ आणि कशी दाखयली तेणे मुखायल सेशन अंतू आम्ही ऐकूया आता प्रोग्रामाक हांगा विराम दिव्या 3 टाइम हरे कृष्ण महामंत्र सांगा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय शील प्रभुपाद की जय श्रीमती सीता देवी की जय हरे कृष्ण।